हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. आमचो देव आसा तो. त्या देवाक केन्नाय उलो करात. तो तुमच्या सांगाताक सदांच रावतलो. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिनवासुया. ओलिही नमा शखरमान तलामासी केत्र लांदे ओरिहिंद्र मासे केत्र लांदे ओरहांत्र मासे केरे बेरे बे लिबी रिबी रिबी शहात्र मासे केत्र लांदे ओरही रिबी शहात्र मासे केत्र लांदे. ग्लोरिया ग्लोरिया, महिमा, स्तुती, आराधना. ओ हालेलुया. धर्मदूतांचो इतिहास 2 स्वर आणि 17 ओळ आमकां सांगता. ॲक्ट चॅप्टर 2 वर्स 17. निमाण्या दिसांनी सर्वेस्वर उलयता सगळ्या मनशा कुळांचेर हांव म्हजो आत्मो ओतयतलो आनी तुमच्यो पुद्दुओ संदेश दितली, तुमची तरणाटी दर्शनां घेतली आनी तुमच्या जाणट्यांक सपनां पडटली. आनी खरेंच त्या दिसांनी म्हज्या चाकरा चाकरणीचेर हांव म्हजो आत्मो ओतयतलो आनी ती संदेश दितली. वयर अंतराळार हांव विजमितां करतलो आनी सकला संवसारान खुणा म्हणजे रगत, उजो आनी धाट धुंवर. सुर्या काळो कीट जातलो आनी चंद्रीम तांबडो लाल. ते उपरांत व्हडलो आनी तेजवंत सर्वेस्पराचो दीस येतलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव उच्चारीत ताका सोडून मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता. पेद्रू ज्या वेळार आपल्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान तांणी तो उलयलो. जॉयल प्रवाद्या वरवींचे आदी फुडेंच बरोवन दवरलें की निमाण्या दिसांनी सगळ्या मनशा कुळाचेर देव आपलो आत्मो ओतयतलो आनी हर एक पुद्दुओ संदेश दितली आनी तरणाटी दर्शनां घेतली. आनी त्या वेळार देवाचें उतर सांगता, जो कोण सर्वेस्वराचें नांव उच्चारीत ताका सोडवण मेळटली. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या निमाण्या दिसांनी देव आपल्या आत्म्या वरवीं काम करता. आपलो आत्मो तो ओतयता आनी त्या आत्म्या वरवीं तो आमकां चलयता. जी कोण ताचे आसान ती आत्म्या वरवीं ताच्या लागीं येतात. ते निमाणे दीस आसात मोगाच्या भाव भयणांनो, चत्रायेन रावात. कित्याक ह्या निमाण्या दिसांनी तो आपलें काम करता. जी कोण ताची आसान ती ताच्या लागीं येवचे पासून तो आपल्या आत्म्यान तांकां भरता आनी सर्वेस्वराचें नांव कोण उच्चारतात तीच ताची भुरगीं तांकां सोडून मेळटली. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाच्या उतरान स्थिर रावया. देवाच्या उतराक फॉलो करुया. आत्म्यांक घेवन चलोया. आत्म्यांक घेवन चलोया. कित्याक येतात ते दीस भिरांकुळात. पूण जरी तूं देवा सांगात आसय जाल्यार ते तुका महिमेन भरलेले. ओ हालेलुया. कित्याक तो आसतना आमकां भिरांत ना मोगाचें. ओ हालेलुया. कित्याक ताचो मोग अमेझींग आसा. ओ हालेलुया. तिची काकूट मळबा बरो सूस आसा. जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू, वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू, दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू, आकाशाहून उंच प्रभू, आकाशाहून उंच प्रभू.
शरणस्थान ही तू, तू खडकेशु माझा शरणस्थान ही तू, आश्रय ही तूच माझा आधार ही तू, आश्रय ही तूच माझा आधार ही तू, तू खडकेशु माझा शरणस्थान ही तू, तू खडकेशु माझा शरणस्थान ही तू, आधार ही तूच माझा आश्रय ही तू, आधार ही तूच माझा आश्रय ही तू, वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू, वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू, दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू, दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू, आकाशाहून उंच प्रभू, आकाशाहून उंच प्रभू, आकाशाहून उंच प्रभू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदा काळ म्हजे भितर आसा, तो सदा काळ म्हजे भितर आसा. हालेलुया. सदा काळ आमचे भितर आसा. आमेन. आयची देवाची उतर घेया आनी त्या देवाची उतर आमकां स्वतंत्र करतले. प्रेज द लॉर्ड. लुकाचो 10वो अभिसूर आनी 17वी वयल्यान आमी पळोवया. ते 72 जाण खुशाल भरीत जावन आयले. सायबा, ताणें म्हटलें, तुज्या नांवान देवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. 18 वेल्यान. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो सर्गार्थान पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो. 19. 14. सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयांतळा मस्तूक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांयच एक तुमकां वायट जावचें ना. तरी पूण देवचार तुमकां खालते जातात म्हणून तुमी खुशाल जावचे भाशीक तुमची नांवां सर्गार बरयली आसात म्हूण खुशाल जायात. आमेन. सो हय आमकां वेगवेगळ्या विशयान जेजू क्रिस्ताचे उतार आमकां सजमवणी हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. सो पयली सजमवणी म्हटल्यार जेजू क्रिस्तान 72 जाणांक देवाचे उतर दिवंक धाडलेले. आतां जेजू सांगाताक 12 शीस नासले, तर जेजू सांगाताक आनिकूय जायते शीस असले. आनी हय 72 जाण आनी तांकां वेगवेगळ्या जागेचेर धाडलेले. आनी जेजून तांकां सांगलेलें, दोग जाण करून वचात तुमी, दोग जाण करून देवाचें उतर दिवंक वचात. आनी ज्या वेळार ते उतर दिवंक गेले, पळयात सगळ्यांत म्हत्वाची, ज्या वेळार तूं उतर दिवंक वयताय त्या वेळार सगळ्यांत म्हत्वाची वस्तू म्हटल्यार तूं एकटो नासताय. आमेन. ज्या वेळार तूं खंयच्याय सुवातेचेर वयताय त्या वेळार तूं एकलो नासताय. प्रेज द लॉर्ड. सो तुज्या सांगाताक जायते जाण देवाचे दिवदूत आसतात. जायते जाण. थोड्यांकां दिसता हांव ज्या वेळार देवाचे उतर दिवंक वयता त्या वेळार हांव एकलो आसत. ना, केन्नाच ना. कित्याक ज्या वेळार तूं देवाचे उतर दिवंक वयता
ती एक बॅटल जावन आसा, ती एक लढाई जावन आसा स्पिरिच्युअल. आनी त्या लढाईक ज्या वेळार तूं सर्वेस्पराच्या नांवान झुजोंक वयताय त्या वेळार सर्वेस्पराचें सैन्य तुज्या सांगाताक आसता. आमेन. सर्वेस्पराचें सैन्य. हालेलुया. पळय देवाची उतर कितें म्हणटा, ते 72 जाणांक जेजू क्रिस्तान धाडले आनी ज्या वेळार ते आयले तर तेंच्या रुखामाळाचेर खुशालपण आसलें. प्रेज द लॉर्ड. तांच्या रुखामाळाचेर खुशालपण आसलें आनी ते खुशाल बरीच जाले. आनी तांच्यांनी म्हटलें, सायबा तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां खालती जाली. आमेन. सो एक सदांच मतीन धरात, जें तुमी नांव यूज करतात तें नांव संपूर्ण कायेन सर्गार आनी पृथ्वीचेर काम करता. आमेन. आनी त्या नांवान सैतान पासून खालते जातात. आमेन. आतां आमी सगळ्यान म्हत्वाचें करूंक जाय, आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांतलें वायट सैतान काडूच्या परस पयलीं आपल्या जिवितांत जर वायट शक्ती आसा जाल्यार ती वायट शक्तीक आमकांच एक स्टडी कशी ताका भायर काडूंक जाय. आमेन. आनी ही एक स्टडी जावन आसा. जर एक शिकपणाचो आत्मो आसलो जाल्यार, जर एक म्हेळो आत्मो आसलो जाल्यार आनी जर तो तुमकां सतयता जाल्यार तुमी ताका बायंड करूंक जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका बांदून हुकूम करूंक जायो आनी जेजूच्या पांया लागीं उडोवंक जावो. हे एकूच दीस ना, तर हर एक दिसाच्या दिसा घडयेच्या घडी जर तुमकां सतयता जाल्यार तशें करूंक जाय. तुमकां दिसता वर्सांसून एक पावट, म्हयन्यांसून एक पावट ना. ज्या वेळार तो सतयता त्या वेळार तुमकां तेचें नांव यूज करूंक सांगलां. आमी दुसऱ्या कडेन मदत मागण्या परस आमचो सर्वेस्पर देव आमच्या मत्तीक धांवन येता. हें बरें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. दुसरो म्हजे तकलेर हात ठेयतलो आनी म्हाका बरें दिसतलें, दुसरो म्हाका कितें तरी करतलो आनी म्हाका संपूर्ण कांय सुटका मेळटली ना. देवाचें उतर म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा. क्रायस्ट इन मी. जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा आनी तेच्या नांवान हर एक वायट शक्ती भायर वयता. तेच्या नांवान ते कितें म्हणटात, तुज्या नांवान आमी देंवचारांक पयलां खालती जाताना. फकत तेचें नांव, इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सो जर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देंवचार खालते जातात जाल्यार 100% तें आमच्या जिवितांत केलें जाल्यार आमच्या जिवितांतली वायट शक्ती वचोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या जिवितांतली वायट शक्ती वचोंक शकता. तुमी तें केन्ना करूंकूच नात. तुमी फकत पळयात, तुमी तुमच्या मायंडसेट अशें करून ठेयल्यात कितें तर हेतूनसून हांव केन्ना भायरूच पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हेतूनसून हांव केन्ना भायरूच पडोवचें ना अशेंच आमकां दिसता. पूण जर तुमी चिंतलेत ना, कित्याक ना पडचो, हांव तेतूनसून भायर पडटलो आनी आयच्या दिसा थान हांव तशें करतलो. देवाच्या उतरान वाडटलो, देवाचें उतर डिक्लेअर करतलो आनी ही जी वायट शक्ती आसा ही हांव भायर काडटलो. जायत्या जाणांक पयलें मनान दिसता कितें म्हटल्यार, कितें तर जें कितें शिकपण आसा तें थोडी शिकपणां सर्वेस्पर देव धाडटा. हें सगळें चुकीचो समज आसा. सगळ्यान चुकीचो समज आसा. हालेलुया. सगळ्यान चुकीचो समज आसा. सगळ्यान चुकीचो समज आसा. देव केन्नाच वायट शिकपण धाडूंक जायना. कित्याक देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, बरो मनीस बऱ्या भांडारांतले दिता. मागीर देवा लागीं सगळेंच बरें आसा तर देव तुमकां वायट वस्तू कश्यो दिवंक जाता. मागीर पयलें सजमोन घेया, तुमच्या जिवितान जे अटॅक केला, तुमच्या जिवितान जे तुमकां सतयता तें म्हटल्यार एक म्हेळें स्पिरीट जावन आसा. हो,
आमी म्हणटाले ब्रदर इतलीं वर्सां रावोंक शकता? बायबल सांगता 42 वर्सां. 12 वर्सां. कितली तरी अशी एग्जाम्पलां आसात बायबलान जी तांकां त्रास जाय आसलो, जी रक्तस्राव जातली वस्तोरी, जी पोंगडी आसलेली वस्तोरी, तांकां वायट सक्तीन धरलेले, तांकां म्हेया आत्म्यान धरलेले, आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो त्या वेळार ती बरी जाली. ज्या वेळार तेंच्या जिवितान जेजू क्रिस्त येयलो ती बरी जाली. तुम्ही म्हणटले ब्रदर त्या वेळार जेजू क्रिस्त आसलो. येस, ह्या वेळार उतर आसा. आमेन. हालेलुया. त्या वेळार जेजू क्रिस्त आसलो, ह्या वेळार रेमा वर्ड आसा, ह्या वेळार जिमे वर्ड आसा. ते शतपती चाकरान कितें म्हटलें? एक उतार उलय आनी म्हजो साकर बरो जातलो. सो तुमच्या जिवितान तशें करूंक जाय. हांव उलयतां ते वरवीं न्हू केन्ना केन्ना ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें, तुमचे जिबेन केन्नाच डिक्लेअर करूं नाका. तुमचे जिबेन केन्नाच तुमी घेवं नाका तुमची परिस्थिती अशी आसा ती. तुमी म्हणटाले म्हाका हांव सांगूंक कशें सांगनाका. तुमच्या जिबेन केन्नाच म्हणो नाका म्हाका कितें प्रॉब्लम जाता ते, म्हाजें हांहें दुखता, म्हाजें तें दुखता, केन्नाच म्हणो नाका. हांव असो आसा केन्नाच म्हणो नाका. सदांच म्हणा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव बरो आसा. कित्याक तुमचे शब्द तुमकां तशें तयार करतात. तुमी जर म्हणटा हांव पळयतां फुडल्या दिसांनी हांव चलताना, हांव पळयतां हांव फुडल्या दिसांनी हांव धांवताना, हांव पळयतां फुडल्या दिसांनी हांव फास्ट धांवताना, हांव पळयतां फुडल्या दिसांनी म्हाजें जिवीत हांव बदलतना, जशें उलयताय तशें जाता. आमेन. जर तूं म्हणटाय ना ब्रदर म्हाका बरेंच ना, म्हाका बरेंच ना ब्रदर, बरेंच ना. पळयात तुमच्या हातीन जी काठी आसा, पळयात जी तुमच्या हातान जी वस्तू आसा ती वस्तू एक श्राप जावन आसा, ताका बायंड करात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तेच्या वांगडा उलयात हांव तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान धिक्कारता म्हणून सांगात. आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट. धिक्कारात. ती तुमचे पासत ना. देवाचो आदार आसतना आमकां दुसरो कसलोच आदार नाका. आमेन. कसलोच आदार नाका. कित्याक देव आमकां सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. देव आमकां सांबाळता. तुमच्या जिवितांतली खंयचीच वस आदार दिताली आयज ह्या जिवितांत तुमच्या ठेवू नाका. कित्याक आदार दितलो तुजो सर्वेस्पर देव आसा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. सो पळयात देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर कितें सांगता तें. 18 लायन पळय. आनी ताणें तांकां सांगलें वीज कसो आयन सर्गार्थान पडलेलो सैतानाक देखला. वीज कसो. सो ज्या वेळार सैतान पडलो त्या वेळार जेजू क्रिस्तान ताका पळयला. प्रेज द लॉर्ड. त्या वेळार पळयला. सो 19 लायन पळयात. चत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पाळता मस्तूक हांवें तुमकां अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. हे जावन आसा एक अधिकार, एक ऑथॉरिटी लेटर जावन आसा. आमेन. ऑथॉरिटी लेटर केन्ना मेळटा? ज्या वेळार तूं एग्जामान पास जाताय तेन्ना जेजू क्रिस्त म्हणटा तूं म्हज्या एग्जामान पास दिला, सगळी तुका ऑथॉरिटी दिला, अधिकार दिला. आयज जेजू क्रिस्ताचो अधिकार म्हाका आसा जाल्यार हांवें तो अधिकार यूज करूंक जावो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांवें तो अधिकार यूज करूंक जावो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल घेयात. एक कसल्या तरी जिवितान तुमच्या जिवितान घडये तुमकां एक अधिकार आसा. कसलो अधिकार? जस्ट एग्जाम्पल घेयात. एक अधिकार असो दिला तुमकां जायत्या जाणांक मदत करूचो अधिकार दिला. तुजे लागीं अधिकार आसा जायत्या मनशांक, गरीब मनशांक मदत करूचो. फकत तुजो सायन जायी आनी सायन केल्या उपरांत तांकां ती मदत मेळटा. आनी असो अधिकार आसा. पूण तूं कितें करताय? अधिकार आसा पूण तूं सायनूच करनाय. जें कितें तांकां मेळटलें तें मेळचें ना. कित्याक तुवें अधिकार यूज करूंक जाय.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचे लागीं देव म्हणटा हांवें अधिकार दिला, हांवें अधिकार दिला आनी कांयच एक तुमकां वायट जावचें ना. सजमोन घ्या, देवाचो अधिकार आमकां कांयच वायट जावचें ना. आमकां विंचूचेर, आमच्या सापाचेर, हर एका वस्तूचेर आमकां अधिकार दिला. सदांच मतींदरा तुमच्या शिकपणाचेरूय पासून देवान तुमकां अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. शिकपणाचेर, तुमच्या हर एका वायटाचेर देवान अधिकार दिला. कित्याक अधिकार दिला? कित्याक देवान सगळी आपली हत्यारां तुका दिल्या. इफिस्करांचें चॅप्टर 6 वर्स 1. इफिस्करांचें पत्र 6 पहिली सगळी तुका हत्यारां दिल्या, सगळी हत्यारां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल सांगता तुमकां वायट जावचें ना, तुमकां वायट जावचें ना. सगळींच म्हणा, सगळीं जाणां म्हणा, म्हाका वायट जावचेंच ना. कित्याक सगळी म्हजी कूड जेजू क्रिस्ताची आसा आनी जेजू क्रिस्ताचो अधिकार म्हणात म्हज्या फाटल्यान, जेजू क्रिस्ताचो अधिकार म्हजे कुडीन आसा, म्हजे कुडीन आसा, म्हजे कुडीन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. येस बाबा, जेजू क्रिस्ताचो अधिकार म्हज्या कुडीन आसा. येस, जेजू क्रिस्ताचो अधिकार म्हज्या कुडीन आसा. पळयात, आमी तेका भियाता पूण तेच्या लागीं तेका भियोंक अशें कांयच ना तेचे लागीं. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 आमकां सांगता, जो आसा पयलो अविसर. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4. तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. आमचे भितर आसा तेचे वरवीं आमकां देवान विजय मेळोवन दिला. आमकां भियोंक जायना. आमकां विजयानसून विजयाच्या वाटेक वचोंक जाता आनी तो विजय जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या जिवितान आयला. आमेन. आमी ब्लेस आसा. भितर वयतना आमी ब्लेस आसा, भायर वयतना आमी ब्लेस आसा. कित्याक सगळो अधिकार आमच्या लागीं आसा. हर एका वस्तूचेर, विंचवाचेर, सापाचेर, हर एका मनशा कुळाचेर देवान आमकां अधिकार दिला. तोच अधिकार ज्या वेळार आदामाक दिल्लो, वाडात, चडात आनी पृथ्वी भरून उडयात आनी ती सत्य खाडा हाडात, तीच ऑथॉरिटी देवान परतून आमकां मेळून दिली. परतून आमकां मेळून दिली. हांव ह्या वेळार मागता तुमचे पासून, थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या दर एकल्या भुरग्यां पासून जी देवाचें उतर आयकतात आनी उपरांत आयकतली, ती सेम रावना आयच्या दिसा उपरांत करियर बदलता. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तेंच्या लायफान. हांव पळयता वाडती देवाची ग्रेस तेंच्या लायफान. हांव पळयता वाडती देवाची सुटका तेंच्या लायफान. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.